हे गायज गुड मॉर्निंग. तर सकाळची नाही 9 जाल्ली आसा आणि त्याचबरोबर आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो बेगीन असो स्टार्ट केला. अजून ब्रश बीन काय करूंक ना. आतां ब्रश बीन करतल्या म्हटले हांगसर न्हय एक्चुली वत घेवपाक रावल्ले गॅलरीनूच, कारण हांगसर न्हय वत बरें येता सकाळचें. झाडांक तुमी पळोवंक शकता बरी सनलायट येता. सो म्हटलें चल हांगसरूच व्हिडिओ आयचो स्टार्ट करुया, कारण आयज खूब अशें बोवाळ जावपाचो आसा. कारण फाल्यां आसा 14 तारीख आनी फाल्यां आमची जात्रा. सो ताका लागून आयज भरपूरशीं कामां पडलेलीं आसा. एक सांगपाक गेल्यार भरपूर अशीं कामां आसा. सो पळोवया कशें कितें म्हणटा तशें. आनी तेच बरोबर आतां च्या बीन घेवन कामाक लागपाक जाय, भाजी बीन हाडपाक वचूंक जाय. म्हटल्यार फाल्यां वॅज बी आसतलें नॉन वॅज बी आसतलें, दोनांयची तयारी करपाक जाय. आनी तेजे भायर न्हय उठल्या न्हय एक्चुली हांवें वॉट्सॅप ओपन करताच इतले मॅसेजी पडले स्पेशली मसाल्याचे. सो म्हटलें ते मागीर चॅक करया, च्या बीन घेवया आनी, कारण भरपूर टायम वयतलो मागीर सगळें नोट डावन बीन करून घेता म्हणसर. खूब जाणांचे एक्चुली ऑर्डरीचे मॅसेजी आसा आनी एड्रेस सुद्दां खूब जाणांनी धाडलेले आसा. सो ते मागीर हांव बुकींग करूंक बसतलें सगळे गोश्टी म्हणटा तशें. सो सगळ्यान पयलीं आतां ब्रश करतलें, चाव घेतलें आनी मागीर मम्मी म्हणटा कशें कितें कामाचें पळोवया. कारण सगळें हाडपाक जाय भाजी चिकन एंड ऑल. पळोवया चिकन आयज हाडटा या फाल्यां हाडटा अशें, कारण फाल्यां संडे आसा न्हय ताका. आनी हांगसर बरें वत येता सगळें. फेस उठल्या फेस कसो दिसता न्हय. सो मम्मी आयज पळोवया जेवणाक कितें करता ती. आयज शेनवार आसा आनी हांगसर म्हजे प्लांट्स खूश जाल्यार हांव खोश भरपूर. बरें वत मेळटा म्हाका तांकां. सो चला ब्रश करता आनी मागीर फुडलो अपडेट दिता तुमकां. ओके, केंस पळया झंडू वयर बांदले हांवें. बरी हिरवीगार जाले सामकी झाडां. हांगसर न्हय वत बरें मेळटा तांकां. मेन म्हटल्यार हे पळयात बांबू प्लांट हांगसर हे पळयात बरें झाडां खूश जाल्यार हांव बी खूश. पळोवंक शकतात तुमी हे पळयात. तेच्या मागीर हे आसा हांगसर हे पळयात. हांगसर हॅरी हे खाता ग्रीन हरयाळी खाता. तेच्या मागीर एकल्याक हांगसर दवरला आनी बाकीचे हांगसर ही पळयात. आनी तेच्या मागीर हांव हांगसर हे पळयात. आतांय बीन मॅसेजी चालू आसा हे पळयात कंटिन्युअसली, कारण नेट चालू आसा न्हय. सो मदीं मदीं मॅसेजी हे चालूच आसा. तर अशे तरेन झाडांक मातशें सकाळचें वत गावलें न्हय का झाडां भरपूर खूश जाता आनी तेच्या भायर मागीर हांव सुद्दां खूश जाता. सो चला फटाफट ब्रश करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके गायज हांगसर न्हय फायनली हांवें ब्रश बीन केलो आनी आतां हांव च्या घेवपाक बसतलें. आनी तेच बरोबर हांगसर न्हय हॅरी न्हय न्हिदला आनी आयकता गजाली. तो म्हणटा आपल्याक मसाज कर, आपूण न्हिदला बरो फॅन लावन बीन न्हिदला सामको आमचो हॅरी. पळयात ताका आयकता बरो न्हिदला हांगसर दिवानाचेर. सो आतां च्या घेवन बसतलें हांव आनी तेच्या मागीर ऑर्डरी पळोवया, नोट डावन करतलें ते पयलीं काम करतलें. पळयात कोण न्हिदला रे हांगा. कसो न्हिदला रे. हां सुस्त मरे न्हिदला हो. वाज हाडटा न्हू तुका तशीच ती नाका गे तेका न्हिदो न्ही गे तेका. न्हिदला गे तो बरो हो पळयात. आनी मम्मी तेका इरिटेट करता. सुशेगाद न्हिदला पळय. आं हें कितें न्हीद बरो तो चन्न वजा बुनो बॅल बीन घातल्या आमी गळ्यान. आमकां जाय ती बॅल जाय ती. तू च्या बीन घेवन जालो मरे गोठ. कितें रे आतां आमी च्या पिता. न्हीद तूं. न्हिदपाची नाटकां पळयला कशी करतलो. पेत न्हीद. हांगसर च्या घेता घेता न्हय म्हाज्या मायंडान हीच गजाल चालू आसली. आरे ऑर्डरी इतले पेंडींग पडलेले आसा आनी 2 दीस तर अशेच वेस्ट केले सॅटर्डे संडे. तेच्या मागीर आमची मदीं जात्राय बीन जाली, ताका लागून एक दीस वेस्ट गेलो, कारण जात्रे कडेन हे काय घेवन बसूं शकना. सो अशे तरेन हें चालू आसलें.
सो गायज सध्या ना ह्या म्हणटा तशा ऑर्डरी नोट डावन करपाक बसलेले आसा. म्हटल्यार हे पळयात भरपूरशे ऑर्डरी आसा जे म्हाका आतां नोट डावन करून काडपाक जाय. आनी तेच बरोबर एक गजाल सांग तुमकां, ती म्हटल्यार नाय आतां हांव म्हणटा तशें डायरी घेवन बसलेले आसा. म्हटल्यार पयलींची डायरी. आनी तेच बरोबर मातसो बॅकग्रावंड आवाज अवॉयड करा हा, कारण आतां सकाळचो टायम आसा न्हय, सो किचनान भरपूरशीं कामां आसता न्हय, तेका लागून. तर एक गजाल म्हटल्यार कितें जाणा, ही आतां डायरी हांव न्हय घेवन बसलेलें आनी ही आमची पयलींची डायरी आसा. म्हटल्यार ही डायरी आसा न्हय ती पयलींची डायरी आसा आनी ही आसा ती नेवीन डायरी आसा. सो पयलींची डायरी पयली न्हय तेन्ना अशें कळोन येयलें की आरे आमी 25 म्हटल्यार 2025 इतलो मसालो सेल केलो. आनी तुमी बीन पळयत आसतले म्हटल्यार तेन्ना आमी हेल्पाक सुद्दां आफयल्ली. म्हटल्यार हेल्पाक सुद्दां आमकां गरज पडलेली. बायलांक आफयल्ली पळयात आमी हेल्पाक करपाक. त्या टायमार आमी कितले बॅची फाटोफाट म्हणटा तशें रेडी केल्ले आनी कितलो मसालो सेल केल्लो. केन्ना एक्चुली चिंतूंक सुद्दां नासलें की ह्या क्वॉन्टिटीन आमी मसालो बीन सेल करतली आनी इतलो बी. आनी आतां जेन्ना नोट डावन करूंक बसला तेन्ना हें बी कळटा की आरे रिपिटेड कस्टमर आसा. रिपिटेड आसा म्हणजे आमी हेंकां ऑलरेडी मसालो घातलेलो आसा, कित्याक नांवां भरपूर जाता आनी एक्झॅक्ट कळना न्हय. सो आतां म्हटलें नोट डावन करया. सो अशे तरेन आसा, जे चिंतूंक नासले गोश्टी ते जाता न्हय. सो मागीर कितलें बरें दिसता न्हय हे सगळ्यो गोश्टी चिंतल्या उपरांत. आरे केन्ना चिंतूंक नासलें हे आमी करतली स्टार्ट म्हणून, बट हें जालें. सो अशें आसा. तर आतां नोट डावन करूंक आसता. सो तरी हेज्या पयलीं आनी एक नोटबूक आसली, ती तर आमी म्हणटा तशी काबार जाली म्हणून हे केली. आनी ही बीन आतां सेम तशीच जाली. आतां तिसरी घेवन बसला. सो जितल्यांच्यो ऑर्डरी आसा तितल्यांचे नोट डावन करून घेता म्हणजे बरें जातलें. आनी मोबायला वयले थोडेशे ऑर्डरी आसा ते म्हाका नोट डावन करून काडूंक जाय. बट मोबायल सद्या शूट करता, व्हिडिओ चालू आसा, तेका लागून मागीर करचें पडटलें. जर कोणी अजून ऑर्डर करूंक ना जाल्यार ऑर्डर करून घेया. सो फाल्यां तर आमी ऑर्डरी पोस्ट करची ना, फाल्यां जात्रा आसा न्हय आनी आयज बी ना, कारण आयज सॅटर्डे. तेका लागून डायरेक्ट सोमारा घेतली पॅकींग करूंक, म्हणजे आमकां मागीर बरें जातलें. ऑर्डरी हांगसर नोट डावन करप चालू आसतना सुद्दां मदीं मदीं कॉल येतालो आनी कितले फावटी हांवें व्हिडिओ जो आसा न्हय तो म्हणटा तसो परत परत कनेक्ट केल्लो, कारण मदीं मदीं डिस्टर्ब बी जातालो. बट खैर ऑर्डरी हे चालू आसा बरे तरेन म्हणटा तशें. सो अशेंच आसूनी. तर केन्ना म्हाका पॅक करता अशें जालें ऑर्डरी आनी तुमचे ऑर्डरी केन्ना पोस्ट करता कशें जालें, कारण म्हाज्या इतलो तुमी सुद्दां वेट करता. कितले दीस जाले आतां ऑर्डरी पेंडींग पडल्या आनी तुमी सगळीं जाणां वेट करता की केन्ना मसालो येतलो आनी केन्ना डीश आमी फ्रेश ट्राय करतली. आनी थोड्यांचे भितरले भितर जात्रा म्हण कसलें फंक्शन आसा कितें आसा तेका लागून सुद्दां थोड्यांनी ऑर्डर केल्ले आसा. सो थोडे दीस म्हणटा तशें आनीक 2 दीस मागीर ऑर्डरी पोस्ट करपाक स्टार्ट करतलें हांव. सो गायज फायनली हांगसर सगळें म्हणटा तशें नोट डावन करून काडलें हांवें. आनी त्याच बरोबर म्हणटात तशें नोट डावन करून तर सगळें क्लियर केल्लें आसा. आतां प्रॉपर तर सोमारा पॅकींग जातली, हें तर तुमकां हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा. बट आतां तितूंतल्यान म्हाका एक गजाल कळून येयली, ती म्हटल्यार न्हय सद्या रेड चिली पावडर जो आसा तो आमचो आवट ऑफ स्टॉक जाल्लो आसा. कारण स्टार्टिंगूच हांवें सांगलेलें की रेड चिली पावडर आमी कमी केल्लो आसा, क्वॉन्टिटी कमी हाडलेली आसा. बट तो कांयच नसो क्लियर बी जालो, काबार बी जालो, कारण सगळ्यांची बुकींग जाल्ली आसा. सो हें कळ्ळें आसतलें तुमकां की रेड चिली पावडर आवट ऑफ स्टॉक जाल्लो आसा सद्या. ओके, स्टॉकान 2 मसाले उरले, गरम मसालो आनी फीश करी मसालो. ओके, सो अशे तरेन तर हे मसाल्याचें काम जालें. आतां जात्रेचें बाकीचें प्रिपेरेशन करपाक जाय. सो मम्मी म्हणटाली की आतां भाजी बीन हाडपाक या म्हणून. सो पळोवया, 10:30 जाली आनी चला मातशें फ्रेश बीन जाता आनी रेडी जाता आनी मागीर आमी बाजाराक या म्हणटात तशी भाजी बीन हाडपाक. सो अशें आसा. ओके, सो चला मागीर मेळटा तुमकां. सो हे आतां व्हरून दवरता जाग्याचेर. परत ऑर्डर येयली
जाल्यार परत घेवन बसचें पडटलें. चला हांगसर न्हय फ्रेश बीन जालें आनी सगळ्यान पयलीं न्हय मम्मीन ओटी बीन रेडी करून दिली, कारण फाल्यां एक्चुली आमची जात्राय बीन आसा आनी प्लस आमच्या घरांतलें एक न्हय लग्न आसा. म्हटल्यार फाल्यां हळद परवा लग्न, सो फाल्यां आमकां हळडीक काय वचूंक गावचें ना न्हय. सो ताका लागून आमी ओटी आसा न्हय ती काका कडेन धाडून दितली, कारण काकी बीन वयची ना, कारण जात्रा सो सगळीं घरा कडेन येतली हांगसर. आनी हळद आसा ती परवरी आसा, सो पॉसिबल ना न्हय. सो ताका लागून काका वयतलो फाल्यां आनी काका बोटी घेवन वयतलो. सो अशें तरेन हें आसा. सो ताका लागून मम्मीक सगळ्यान पयलीं ओटी आतां रेडी करून दिली. आतां ती भाजी हाडूंक वयतली न्हय आमी, तेन्नाच काकागेर दितली आनी ते हें जातलें. कारण जात्रा नासली जाल्यार वचूं शकता आसली फाल्यां न्हय, ताका लागून केन्ना परवरी वयतली आनी केन्ना परत येतली, जात्रेची तयारी करतली ताका लागून. सो चला फ्रेश जाल्या फटाफट आतां रेडी जाता. सो भाजी हाडपाक या, मागीर भाजी हाडली का परत ती दवरपाचें टास्क म्हणटात तशें. ओके, सो चला रेडी जाता आनी सोमतें मागीर भायर सरता. जालें न्हू? सो चला. सो ही पळयात फाल्यांची तयारी हळडीची. सो हे बीन रेडी करून जालें. सो हे गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो फायनली आमी वचपाक भायर सरली आनी त्याच बरोबर ही पळयात ओटी बीन घेतलेली आसा काकीगेर दिवपाक. सो मम्मी सद्या लॉग बीन करता, म्हणसर म्हटलें व्हिडिओ स्टार्ट करुया, कारण इंट्रो घेवकूच नासलो न्हय ताका लागून. सो पळोवया आतां कसली भाजी बीन हाडटा ती मम्मी, कारण दोनूय करपाक जाय, वॅज बी करपाक जाय, नॉन वॅज बी करपाक जाय. सो ताका लागून आनी पुलाव बीन करतली न्हय, सो ताका लागून म्हटलें फ्रेश अशी वेजिटेबल्स सगळे घेवन येवया. सो पळोवया कशें कितें तें. एकदम कडक सामकें वत आसा आनी ह्या वताची सद्या आतां वचोंक जाय. सो शॉर्टकट वाटेन सदां सारकीच वयतली आमी, अशें आसा. पळोवया. हॅरी आड्डता सद्या, कारण ताका कळ्ळें आमी खंय तरी भायर वयता म्हणून. सो ताका लागून आड्डोवपाक स्टार्ट जाला तो. सो चलत गेल्या उपरांत एक्सरसायज जाता न्हू गे माय. मम्मीची सदांच जाता. सो खंय तरी पॉक पॉक करता, प्लास्टीकार येयला आसतलो. हय, आवाज येता न्हय तुमकां? खंय तरी प्लास्टीकार येता. सो ताका कळ्ळें दिसता फाल्यां जात्रा आसा आमची म्हणून. सो शॉर्टकट वाटेन बरें गेली येयली सामकी. पळयात प्लास्टीकार पळयलो न्हय तुमी, हेजोच आवाज येतालो तो. आनी दवरया. सो ह्या सायडीन न्हय थंड सामकें, सगळीं झाडां न्हय काजी बिजी. सो थंड वातावरण सामकें. दनपारचें येयलें म्हणून कांय प्रॉब्लम ना, थंड दिसता सामकें. आनी फूल स्लीव्स हांवें ड्रेस घेतला कडक वताक लागून. ही पळयात फूल सावळी सामकी झाडांक लागून. व्हडली व्हडली झाडां ह्या सायडीन सगळीं. सो चला पावली ऑलमोस्ट आमी. काकी फाल्यां आमच्या जात्रेक या. दोगांय आहेत, आमकां लागीं न्हू जात्रा मातशी. हय हय दोनय. तुम्ही शिवराक मगे? हां आसा आसा शिवराक या. सो गायज पावली आमी शॉपाचेर. सो भाजी बीन घेवप सद्या चालू आसा आनी वत त्या भायर कसले कडक अशें आहा तें. सो चला फटाफट घेवया. सो गायज जाली ऑलमोस्ट आमी भाजी बीन घेतली आनी आयस्क्रीमूय आसा. पळोवया, 2 आयस्क्रीमी काडल्या बरें दिसता. 2 आयस्क्रीम दी मगे काकी, स्ट्रॉबेरी नाल्या. जामून ना दी, 2 दी. जामुन मसाला जामुन
तो गाईज भाजी बीन घेऊन झाली. आता आम्ही वयच्या काकी घेत ओटी बीन घेतली आणि मागीर असली तशी परत जाता इतल्या बेगिना घरा वयतली. तेका लागून जेवण बीन तशें काय करूंक ना मम्मी. पहिली वाताचें म्हटलें हे करून घेवया आणि मागीर जेवण बीन हे करी. सो मम्मी थंय पेमेंट करता. आणि हांगसर ना एनवलॉप्स काबार जाल्ली सो सोमती ती बीन घेतली. सो आता पॅक करतले काकीक रचून एनवलॉप रोकडी या समजले काम जालें आमचें. आणि आता आमी घरा वयता. टायम सांगपाक गेले ना 1:45 कितें तरी जालें. एक्चुली बेगिना वचपाची आसली बट गजालीन बसली ती हांगा बसली. सो तितून ऑर्डरी बीन चालूच आसा. सो ते घरा वचून परत नोट डावन करून काडूंक जाय म्हाका आतां ऑर्डरी. मम्मी बसले. सो आतां म्हटलें या आणि भाजी घेवपाक जाय कलेक्ट करपाक जाय आणि तेच्या मागीर घरा वयतली. सन अशी झाडां लायिल्ली ही पळयात अशा तरेन बट थोडी बरी आसा. तेच्या मागीर थंयूय झाडां लायल्यात ती पळयात. आणि हांगसून न्हय वत बरें येता पळयात. एक सो चंपाचे एक जाल्या. हांगसर आयस्क्रीम हाडलेली कसली जाणा जामून बरी लागता. सो ही पळयात खावन घेवया जामून आयस्क्रीम. सो मम्मीन स्टार्ट केले. गरमी जाली आतां हांगसर कडक वत न्हय भायर. सो भाजी दवरपाक जाय आतां. पळोवया मातशें वक्तान दवरूंक जाय. थोडी भाजी मेळोंक ना आमकां. सो फाल्यां काकी धाडून दितली. खट्टा मिठ्ठा जामून आयस्क्रीम आसा ही. जामून मसाला. सो टायम जाय दिलो 1:30 आणि सद्यांक हांव भाजी घेवन बसला. सो आता ती प्रॉपर फ्रिजान दवरपाक जाय. सो थोडी भाजी जी आसा ती फाल्यां येतली. आयज जितली गावली न्हय तितली घेवन येयली आमी. आणि थोडेशे आमकां अळसाणे गावले हे पळय. सो एक्चुली फाल्यां दोनूय करूंक जायना. सो तेका लागून मम्मीन अशें चिंतलें अळसाण्याची कितें तरी करया म्हणून. कारण थोडी जाणां शिवराक आसा ती अळसाण्याची खावं शकता तेका लागून. सो अळसाणे नासले. सो हांगसर 1/2 kg गावले. आता पळोवया. सो भाजी घालपाक आतां हांव स्टार्ट करता. मम्मीन हांगसर हाडून दिल्या म्हाका येयली. आतां घालपाचें काम दवरपाचें काम म्हाजें आसा. आनी पळोवया कितें कितें करूंक जाय फाल्यां तें मेनू पळोवंक जाय. चड करून आसतलें चिकन मागीर पुलाव स्वीट कितें तरी आसतलें वेज आसतलें मागीर आनी कितें आसतलें कोशिंबीर करतलें हांव. पळोवया कशें कितें प्लॅनिंग जाता तो. सो सद्या हे करून घेवया फुडें ऑलमोस्ट 1:30 जाले. सो जेवपाचो टायम जालो. सो हे करून घेता आनी मागीर जेवपाचें पळोवया. सो गायज हांगसर न्हय ज्या स्पिडीन हांव काम करता न्हय ह्याच स्पिडीन जर रियल लायफान कामां जर जाल्लीं न्हय जाल्यार कितलें बरें जाता आसलें न्हय. तुमकां अशें दिसलें न्हय म्हाका बीन तशेंच दिसता. बट रियल लायफान काय इतल्या स्पिडीन आमी कामां करूं शकना. आनी अशी करूं शकली आसली सपोज जाल्यार कितलोसो टायम वाचतलो आसलो आनी कितलींशीं कामां बऱ्या तरेन फटाफट जातली आसली आनी एक्स्ट्रा अशीं कामांय आमी करूं शकता आसली. बट तें कांय पॉसिबल ना. सो सोडा. तर हांगसर म्हणटा तशी भाजी सगळी काडून घेतली. सगळी सेपरेट करून घेतली. आनी आतां बाकीची भाजी येवपाचीच आसा. फाल्यां सकाळीं येतली. त्या म्हणसर ही भाजी जी हाडल्या ती म्हणटा तशी धुवन क्लीन करून दवरपाक जाय. सो टमाटा बीन हांवें सेपरेट करून दवरली ती आतां फ्रिजान बीन दवरपाक जाय. सो हांगसर हांव सेपरेट करून दिता. बाकी दवरपाचें काम तर मम्मीच करता. म्हटल्यार फ्रिजान प्रॉपर खंयच्या डब्यान खंयची भाजी घालपाक जाय कितें तें मम्मी करता. तर हांगसर टमाटा सेपरेट काडून दिली. मागीर मटर हाडलेले. सो मटर सेपरेट काडून घेतले कारण ते सोलपाक बी जाय. सो सांजच्या टायमार सोलून बीन दवरूंक गावतले. मागीर गाजर बीन एक्स्ट्रा हाडलेले कारण म्हाज्या मायंडान कोशिंबीर बीन करपाची आसा. पळोवया कशें कितें. सो अशे तरेन भाजयेचें हे काम तर हांगसर चालू आसतलें. आमी जेवपाक बसली. टायम सांगपाक गेलें न्हय 2:30 जायली आनी आतां जेवपाक बसल्या. सो भाजी बीन दवरता असो मातसो टायम गेलो.
तर जो पा कितें स्पेशल आसा तें दाखयता आनी तेच्या मागीर व्हिडिओ आसा तो एंड करता. ओके, सो पळोवन घेया तुमी कितें स्पेशल आसा तें आयज आमगेर. आयज स्पेशल अशें ना, लायट आसा कारण फाल्यां हेवी जातलें न्हय तेका लागून. सो खारो बीन आसता पळयात. सगळ्यान पयलीं हांगसर खुबे आसात. न्यू मसालो केला न्हय तेजे म्हणटात तशें. आयज आमी ट्राय करता मसालो आनी तेच्या मागीर हांगसर आसा खारो बारीकसो. मसालो पोस्ट करच्या पयलीं न्हय आमी सदांच ट्राय करता कसो कितें जाला. सो आयज आमी ट्राय करतली आनी खारो पयलो आसतलो. खूब दिसांनी आमगेर खारो आसा. कितले दीस जाले खारो खाल्ल्या. सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो असो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओ. त्या देव बरें करूं. बाय बाय.